सरकार खंयचें आसूं सुदिनाक मंत्रीपद फिक्स अशें विधान आमदार विजय सरदेसाई हांणी केलां। सुदिनाक मंत्रीपद कायम कशें दवरता हो विशय अभ्यास करपासारको आसा अशें विजयान म्हणलां। जाल्यार हांवें म्हजे कडेन जेन्ना जेन्ना खंयची मंत्रीपदां आयल्यात त्या वेळार लोकांची कामां पुराय करपाक प्राधान्य दिलां। महत्वाचें म्हळ्यार आपणे विजयाच्या मतदारसंघातली लेगीत कितलीशींच कामां पुराय करून दिल्यात अशें ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी म्हणलें। ऑल सेड एंड डन, सुदीन ढवळीकर हो एक कसो मंत्री, तो कसो तरी मंत्रीच असता एक सुदीन ढवळीकर मंत्री ते कशें ते कोणाकूच कळचें ना, पूण एक मंत्री जावन फक्त गोंयांत तापयला ऑनेस्टली द क्रेडिट की सेंटरा कडेन वचून पयशे हाडप। आतां तेंचे डबल इंजीन सरकार आहा, डबल इंजिनान पयशे हाडूंक मेळटा इजी ते हाडप, पूण हाडून ते इम्प्लिमेंट करप बरें भशेन आनी जे पयशे हाडले जे कारणा खातीर हाडटात ते काम कंप्लीट करप हें PWD ताणें केल्लें आहा। आमची सिवरेज जी अंडरग्राउंड सिवरेज जाल्या कर्नाटक मतदारसंघाची प्लांटां जाल्या, आज आमी एकूच असो मतदारसंघ आसतलो जो 100% अंडरग्राउंड। सो ताचे खातीर म्हाका दिसता सुदिनाक पयलीं सगळें हांव आज परबी दिना, कित्याक हो आमचो म्हज्या मतदारसंघांतलो एक लॉंग पेंडींग इश्यू इतल्या खातीर कित्याक आमी सादे भाशेन कळटलें जाल्यार अशें न्ही, फातोर्डाक लायट येता ती मेळणेच्यान आनी फोंडेच्यान। आतां ताणें म्हणलें की हें जातकीर फोंड्याक आनी फोंड्याक मेळटली, सारें गणीत तें लेमन्स लँग्वेज, दोन कडच्यान लायट येता, दोनूय जागे ओवरलोडेड आहा, खंय फोंड्याक ओवरलोड आहा, वेर्णाय ओवरलोडेड आहा। नेक्स्ट आमकां ऑल्टरनेट सोर्स म्हणून उकळे लायट एक्स्ट्रा आसा, पूण कितें आहा ती ओवरहेड केबलान आहा आनी ते केबल फावटी आहा। सो थंय अंडरग्राउंड केबलिंग करप आनी ती लायट आमकां हाडप आनी अनइंटरप्टेड पावर सप्लायचो हो एक ऑल्टरनेट सोर्स तयार करप हो गरजेचो आशिल्लो। हें करपाक 40 कोटी 40.5 कोटी रुपया लागता ताका अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक। तो इम्प्रूव करता एक पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिटवीन कुंकळी आनी फातोर्डा आनी ऑनवर्ड्स टू राया। हें करून मडगांवकूय फायदो आहा, नावेलीकूय फायदो आहा। तसो पळोवंक गेलो जाल्यार ताका सगळ्या हे आमदारांक फायदोच आहा, कित्याक जेन्ना थंय अंडरग्राउंड जाता तेन्ना थंय पावर इंटरप्शनां देंवतली, पावर आवटेजीस देंवतल्यो। म्हणजे विजयान एक लक्षात दवरपाक जाय, गेल्या कित्येक वर्सां पावर डिपार्टमेंटात वेगळे मंत्री जाले, प्रत्येकान काम केलां पूण आपल्या मतदारसंघात काम केलां, हांव ना म्हणना। पूण आज अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आमकां 40% जे पयशे आसात ते प्रमोद सावंतानूच दिवचे पडटा, हें लक्षात दवरा, एज अ फायनान्स मिनिस्टर। आनी ते 100% पयशे आमकां गोवा गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो येवजण आसा त्यो फायनान्स मिनिस्टरान दिवचे पडटा आनी त्या खातीर ताजे सहकार्य आसून आमी मुखार वचूं शकता। आनी त्या खातीरूच आज म्हाका खूब आनंद जाता की हे जे काम करता आसतना जशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे RTSS स्किमी अंडर आमी जवळ जवळ 749 कोटी हाडले, तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडरवे जवळ जवळ आमकां 1800 कोटी मेळ्ळे। आनी हेचे श्रेय हांव केन्नाच सगळ्या लोकांक दिता, कारण शेवट काम करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्याच्या भावनेंतल्यानूच जशें विजयान जालें 15,000 कोटीच्या आमी कामांचे हाडली। इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर कडच्यान लेटर घेवन आमी दिल्ली घेतला। इवन देर वॉज वन रोड ऑफ विजय सरदेसाय who was asking for that road from Rabindra Bhavan direct शेतांतल्यान वचून रिंग रोडाक जॉईन करपाचो, जो रिंग रोड आमचो वेस्टर्न बायपास आहा ताका व्हरून, पूण त्या नंतर तो फोलो न जाल्या कारणान तें काम उरलें। पूण वी हॅव डन दॅट।